मत कितें ना हे गव्हर्मेंट रॉंग आहा. कारण कितें आहा, आतां पळय इलेक्शन म्हटल्यार पेड सॅलरी म्हणटात कोणाक फक्त गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच. ते सोसायटीज आहात तेंच्यांनी बँकेन आहा पण तेंच्यांनी केन्ना वोटींग करप तर ते ना तर तांकां बेलेट पेपर तुमीच दिवपाचे गव्हर्मेंटाक रॉंग आहा हे. एटलिस्ट तांकां तूं हाफ डे तर दिवचे बाबा वोटींग करून तुमी येवचें ड्युटी जॉयन जावं. आतां सपोज हो आतां कॅशियर आहा, ती कॅशियराची चावी आहा तेजे तेणी कितें करप, तेणी जावप की वोटींग करप की बँकेन वचप. हें मातशें तेचेर लक्ष दिवचो गव्हर्मेंटान. नाजाल्यार आतां तर कितें तें तेजें हें काडपाचो तोडगो. ओके हां थँक्यू. प्रचार म्हाका बरो जालो. सगळ्या लोकांनी डोर टू डोर म्हाका गेले तेन्ना लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. फक्त लोकां कडेन हांव मागता की लोकांनी जास्त संख्येन वोटींग करपाचें. वोटींग हो आपलो रायट तेंच्यांनी बजोवचो. आनी जे आतां न्यू वोटर्स आसात, जे न्यू फर्स्ट टायम जे वोटर करता तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी तांकां आतां वोटींग रायट मेळिल्लो आसा आनी तो हो तेंच्यांनी असोच कंटिन्यू दवरचो. थँक्यू.